बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्ती नानी मोना उतार ये आयकोन आमकां समर्प पवित्या बलिदाना ये या गाव्या सर एकाच थाळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायनांनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सुरुकारां ये या गाव्या सर एकाच थाळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायनांनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सुरुकारां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. जेजू बळकतय बोमोगाच्या भावा आणि बहिणी, आज आम्ही भाग्यवंत लॉरेन्स प्रधान सेवक आणि रक्त साक्षी हाची परब आचरसिता. वो सुरविल्या पवित्र सभेंत नवार्दीक मातीर तो जाल्लो. ताच्या काळार पाप साहेब सिक्स्टस ताका एम्परर वलेरियनान धरून क्रिस्तांक त्या दुखदूंच्या वेळार ताका ताणें जिवेशी मारलो आणि तो पाप साहेब प्रथम त्या दळाचो त्या काळार रक्त साक्षी जालो. आणि त्या उपरांत सान लॉरेन्सान कितें पवित्र सभेंतय आसा सगळें भांगार आनी हेर कितें दिरवें तें सगळें दुर्बळ्यांक वांटलें आनी जेजून उपयोग केल्ली होली ग्रेल ती काल्स पापसाहेबा कडेन आसली म्हणून एम्परर वलेरियनाक खबर मेळ्ळी अशें ताणें चिंतलें. पवित्र सभे कडेन वस्तू आस्त आसा, भांगार आसा, बदीक आसा म्हणून देखून ताणें दुसरें टार्गेट जावन लॉरेन्साक आपयलें आनी सांगलें की तुवें पवित्र सभेची सगळी आस्त बदीक तुवें एम्परराक ओपसी जाय. आनी त्या उपरांत भाग्यवंत लॉरेन्सान सगळी आस्त भांगार दिरवें सगळें दुर्बळ्यांक वांटलें आनी त्या सगळ्या दुर्बळ्यांक एकठांय करून तो रावळेराक आपोडून गेलो. आनी एम्पररान दार उक्तें करता आसतना तो म्हणलो, पळया ही जावन आसा सगळ्या पवित्र सभेची आस्त. आनी थंय ताणें पळयलें सगळ्या दुबळ्या भिकाऱ्यांक, कोणाक पळयाने कुमो केल्ली ते सगळे दुबळे भिकारे तांकां बोट दाखोवन भाग्यवंत लॉरेन्स म्हणलो, ही जावन आसा पवित्र सभेची आस्त. हातूंत हांव भाग्यवंत एम्परर सिक्स्टसाक कठीण राग आयलो देखून ताका कायलीर बाजूंक ताणें आज्ञा दिली. अशें आमकां कळटा की चरित्रेंत एकूस ताची भाजल्या उपरांत ताणें सेवकांक सांगलें, म्हजी एकूस भाजल्या, म्हज्या कुडीची एकूस भाजल्या आनी एका कुशीक तुमी परतिया म्हणून. अशें धैर्यान व्हडल्या भावार्थान ताणें आपलो प्राण देवाक अर्पिलो. तर आज भाग्यवंत लॉरेन्साची परब आमी आचारसिताना आमी मागया की ताचे थंय आसले तें दुबळ्या तो भावार्थ दुबळ्यांचो मोग पवित्र सभेंतय ताका आसलो अभिमान आनी देवाचें उतार परगटूंक ताचे थंय आसली उर्बा आमचे थंय आसूं दी. आनी आमी भाग्यवंत लॉरेन्साची इल्लीशी देख काणी घेवन जेजू क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जावंक तसो जेजू आमकां फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. आतां आमी केल्लीं पदकां उसान सांगून देवा लागचें बक्षणे मागून सुमेस्त आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणो सरून सांगता मनान चिंतून तोंडावन सरून
वायट दळवांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बगेन सुद्दां संकार मुरी सगळ्या दिन थान भुगता आनी तुमकां भाऊ भयणो जगतीन देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista kakutka Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखता सोमियाची सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तुम पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लॉरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवोन जावं पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्यांनी पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेताना जोड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो इतले मोतीन वरा जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. हर एकलो
आपल्या काळजांत निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं. रोडोन म्हणले बरी न्हय, सुरसुरे करणी न्हय, कित्याक आस्ते तोंडांत दितलो देवाक मोगासो. तुमचे थंय सगळीं देणी उदंड मापन आसासी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवं की तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा, उदार आतान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. उमतेल्यांक बी आनी खावपाक उंडो मेळचे करतो तो देव दराळ मापान तुमचें बियाळूय सोडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो पळू वाडयतलो. देवाचें उतारें. देवाचें उडुतकार. दया दाखोवन उसने दिता तो मुनीस बागी. दया दाखोवन उसने दिता तो मुनीस बागी. सर्वेस्पराक बी सलता तो ताच्या आज्ञाक लागून उल्हास भोगता तो मुनीस बागी. ताची संत देशान बोळवून जातेली, नितिवंतांची पिळगी सुबंपोनी बाळतेली. दया दाखोवन उसने दिता तो मुनीस बागी. दया दाखोवन उसने दिता आपलो धंदो प्रामाणिकपणे चलयता तो मुनीस बागी. नितिवंत मुनीस केदीन सालसोना तासो उगडास सदां काळ उरता. दया दाखोवन उसने दिता तो मुनीस बागी. वायट खबर येतना ताका बेंबीरन दिसना, कित्याक तिरकाळजान सर्वेस्पराचेर ताणे विश्वास दवरला. ताचें काळीज ताणे दृढ केला तो कित्याकच भियेना. आखरीक ताच्या दुस्मनांक मेळटली ती शिक्षा आपल्या दोळ्यांनी तो देखतलो. दया दाखोवन उसने दिता तो मुनीस बागी. दया दाखोवन उसने दिता तो मुनीस बागी. मान करतलो. देवाचे उतार हे वकणी तुका क्रिस्ता.
जेजू बळका थंय भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी, आयचो संदेश भोव सोबीत तरान जेजू दिता. सतस हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता, तो मोरात जाल्यार तो यथेश्ट फळ दिता. तुमी ऑस्कार रोमेरो एल साल्वादोर डिएसिजीचो आर्च बिस्प हाचे विशयंत येदोळ आयकलां. तो ताका 1980 इसवेंत मार्चाच्या 20 आनी 4 तारीखेर एका हंतकान गुळो मारून जिवेश मारलें. आनी मार्चा पयले ताणें शर्मावार अशें सांगलें, म्हज्या मोगाच्या एल साल्वादोर सोल्जरांनो, तुमी जावन आसात ह्याच मातयेचे, सन्स ऑफ द सॉयल, आनी तुमी जिवेशी मारचे तुमच्याच भावांक आनी भयणींक. हांव जेजूच्या नांवान, देवाच्या उतराणाच्या नांवान तुमकां आज्ञा दिता, ही हत्या रावया, ही देसवाट रावया आनी प्रामाणीकपणी चला अशें. आनी तो म्हणालो, तुमी म्हाका दिवेशी मारच्यात, पूण हांव मेल्या उपरांत म्हज्याच जाग्यार हजारो ऑस्कार रोमेरो उरतले, राष्ट्रांत उरतले आनी आमच्या देशाक ते स्वातंत्र्य दितले. कित्याक म्हळ्यार एल साल्वादोर मिलिटरीच्या आडळत्याखाल आसले आनी दुबळ्यांक ते दंडसितले, कश्टितले, सबार रैतांक आनी हेरांक ताणें जिवेश मारले आनी तांकां स्वातंत्र्य जाय आसलो. आनी तो म्हणालो, हांव म्हाका दिवेशी मारल्यार हजारो ऑस्कार रोमेरो उरतले. तशें जालें. तितलें सांगून तो आल्तारीर मिसाचो सॅक्रिफीस भिडोवंक येता आसतना एकलो मिलिटरीचो हंतक आयलो आनी ताका पयसतावन ताणें गुळे मारले. आनी थंयच तो आल्तारीर परतलो आनी ताचे रागात जेजूच्या कालसिंदल्या जेजूच्या रक्तसभे एक जालें. पूण ही लढाई रावली ना, हें झूज रावलें ना, क्रांती रावली ना. ताच्या मरणा उपरांत हजारो एल साल्वादोराचे जण उठले, ते झुजले आनी निमाणें एल साल्वादोराक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. मार्तिराचें बी जावं पावलें पवित्र सभेचें उगम. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, प्रकृतीचे नियम तेंच. आमी मेल्या शिवाय थंय यथेश्ट जीव जावन यथेश्ट फळ दिवंक आमकां आमी शकनाव. सबार झाडां आमी पळयल्यात, ती कातरल्यार बऱ्या तरान फुलतात, ताका नवे कोंबरे येतात, नवीं फुलांनी जातात. हांव मैसूर आशिल्लो, थंय एक पटी खोबाचें कटाव केल्या उपरांत, कातरल्या उपरांत सगळ्या गाद्याक ते उजो लायतात आनी त्या उपरांत त्या सकयल्या पाळांत हांव म्हणलें बरी कांडात हांव नवे कोंबरे फुटतात आनी नवो कोबू जाता. तशेंच आमच्या जिवनांती आमी पवित्र सभेंत पळयल्यार जेजूचें मरण जावं पावलें पवित्र सभेचें उगम. जर तर जेजू मरोंक नातुल्लो जाल्यार तो पुनर्जीवन जातो नातुल्लो. जर तर पुनर्जीवन नातुल्लो जाल्यार आज क्रिस्तांवपण आसचें ना, आज तूं आनी हांव आसचें ना, आमची सोडवण जाती ना. देखून गोवाचो कण जेजूच्या मरणान मातयेक पडलो आनी त्या उपरांत तो जिवंत उठलो. फुलटनशीन सांगच्या प्रकार जेजूच्या जिवनपणाचें घडीत आदीं सगळ्या चरित्रेन घडिल्लें ना आनी की घडचें ना. खाली जेजू मात्र मेल्ल्यांतलो तो जिवंत उठलो आनी ताचें जिवनपण जावंक पावलें पवित्र सभेचें पंचांग, आमच्या भावार्थाचें पंचांग म्हणून आमी म्हणयेत.
आनी हेंच घडलें सुरविल्ल्या पवित्र सभेन. कितल्याशा जाणांक त्या दळा एम्परर निरोन, एम्परर वालेरियनान, एम्परर ट्राजनान आनी पुरा ह्या चक्रवर्तींनी जिवेशी मारले. हजारो ते कोलोसियमान तांकां मारतेर मारलें. पवित्र सभा आळवाली ना. उपरांत पवित्र सभेचो महान धर्मशास्त्री आनी महान सांत जो जावं पावलो, ताचें जिवन सगळेंच बदल्लें. तिसरें आमी मोरा जाय आमच्या वायट सवयांक. आमच्यो वायट संवय आसात. आमच्या रक्त मासाची आमी. सांत पावलो गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता की आमी रक्त मासाचे. राग, मोसोर, जिद्द, हगे, पियोवणें हें पूर आमचें थंय आसा. हाका आमी मोरा जाय पयलें. केन्ना मोरोन थंय आमी देवपण आसा करी जाय. पवित्रत्म्याची देणी, पवित्रत्म्याक थंय आमी आपय जाय. पवित्रत्म्याची देणी कशी जावन आसात? थंय जावन आसात मोग, दयाळाय, सोंसणिकाय हें पुरा बरी बरी शेगूण थंय आमी आसा करी जाय. देखून वायट सवयांक मोरचे आनी बरे गूण आमी आदारचे. आनी निमाणें आयच्या पयल्या वचपांत सांगल्या प्रकार आमी हेरां थंय उदार जावचें. आमचें स्वार्थीपणाक आमी मोरा जाय आनी आमी हेरांक उदारपणान दिल्ल्यांत देव आमकां उदारी जाता. देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी बोथ सोबितारान आयकलें, हस्त्या तोंडान दितलो तो देवाक चड मोगाचो. उदार मनान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें धन धर्म ससनाक बाळटा आनी देव ताच्या धर्माचो फळ वाडयतलो. ताका आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरतलो. हेंच किर्तनांत आमी गायलें. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस खरोच बागी. आमच्या स्वार्थपणाक आमी मरोन आमी उदारपण आपणायता तेन्ना देव आमकां आनीकी उदार जाता. देखून मोगाच्यानो आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया, प्रत्येक तरान आमच्या स्वार्थाक आमी मोरया, आमच्या हंकारीपणाक आमी मोरया, आमच्या फातकांक आमी मोरया आनी निमाणें आमच्या वायट सवयांक आमी मोरया. नवें जिवीत आदारया, जेजूचें जिवीत आदारया. ते दाळा जेजू थंय आमी परत्यान जियेवन पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आदारन आमच्या जिवनांत ती आमी क्रिस्तांवपणाचे उदंड फुलां फळां दिवंक पावतल्या. आमेन. आयल्या तुझी समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका ही पोवी बलिदाना. घे बापा घे गुंडो गेवा की हम सुवा कानिचा भेटून दिता क्रिस्ता मा सार्वदा बदल मुन पोराता. गे बापा गे बुढो गेवा गे हम सुवा कानिचा भेटून दिता क्रिस्ता मा सारतान बदल मुन पोराता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानतच असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आनी आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवन लॉरेन्स जमनीत तोपलेल्या गोवाच्या खणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना राक्षसाच्या मरणावरी महिमेवन जालो
आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच म्हणान आमी संवसाराच्या सुडणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रागात वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. येस परीन तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या स्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोर संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीचे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सरकानी संसार पोरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. सर्वेस्पोराचे नावी एकता ताकाच. सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. सर्वेश्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी बरकां बरं कर. तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो ब्रवसो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भाव मनीस कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें फजवळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांव कार्मेलीय देवाचे माये संगती, भगवान जुईचो तुजो पती, भगवान दूत धर्मदूता, भगवंत लॉरेन्स आनी तुका मारा वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्व्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुळंदराची आज्ञा म्हणून धरून जेजून शिकयले मागणे भक्तीपणान आमी आतां मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमची चुकिल्ली आमचितां तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वैतांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दयकूं ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदाका कुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर अकरांतली वाटाय. कित्याक जोडटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मुता मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्ही सुमिया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो. तुमच्या सुवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर म्हाका कळना पूण तुज्या उतरान मेळटलें. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Mucișie tato Chidif buki suna Maka sătmă tato Chidif stani suna Cisu tucea Utram praka Cieuncia cașita Amci ătme tanilea Amci ătme bukelia Jisu tuka Cieuncia calsa Vudătrica Rakunasa
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बगेवून लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टान आनी हालू पाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हातपाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या पासून कसबरान लेगून सोखूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. दय करून बसा. मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक आमी एक अपुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आज हे मिसेचें बलिदान बेटेला मनदीक बाब डॉमिनिक वास हांणी तांचे सांगाता फादर जोझफ डिसोजा आमच्याच कोवेंताचे याजक आसात आनी सैरे याजक जावन आमचे मदें आसात मनदीक बाब लॉरेन्स डिमेल्लो. प्रस्तुत गोंयच्या म्हापसा म्हणल्या जाग्यार आसच्या कोवेंतांत ते अत्मीक निर्देशक जावन सेवा दिते आसात. आमचे भुरगे जे कोण देवपणाक पाळो दिवन सुरवेच्या हंताक तरबेतेक वेतात ते कोवेंत थंयसर आसा आनी थंयसर तांची ते सेवा दिवन आसात. तांचे नांव लॉरेन्स. आज सान लॉरेन्साचें फेस्त तांकां देव बरें करूं म्हणटना ह्या फेस्ताचे सुभाशय आमी तांकां पटयता. पल्ल्या ऑगस्टची 11 तारीख शुक्रार आसिसीची सांत क्लेरा हिचें फेस्त आमी आचरण करता. ती पुअर क्लेर म्हणल्या मेळाची स्थापकी आमच्या मंगळुरांत मिलाग्रिसाच्या एडोरेशन मॉनेस्ट्री ह्या मेळांत ही आमची धर्मीक भयणी वस्ती करतात. पल्ल्या सांजेच्या 6 वरार थंयसर फेस्ताचें मीस आसा. तुमकां सुमेस्तांक मोगाचें आपोवणें ह्या धर्म भयणींनी दिलां. ऑगस्टची 13 तारीख येवंसो आयतार कैद्यांचे सेवेसो आयतार प्रिझन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हाचो आयतार आमी संभ्रमता. ऑगस्टच्या 14 तारखेर सोमारा सा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे हाचें स्मरण आमी करता. हो कैद्यांचे सेवेसो पात्रोन पेट्रन सेंट ऑफ प्रिझन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. ऑगस्टच्या 20 आनी 4 तारखेर हांगासर आमी कैद्यांचे सेवेसो ब्रेस्तार संभ्रमतल्या. फाटल्या साबार वर्सां तावन कर्मिलीत याजकांच्या मार्गदर्शनाखाल आनी बऱ्या मनाच्या थोड्या लायिका आनी धार्मिकाच्या मिनतेन हो वावर आमच्या दियेसीजेंत बऱ्यान चलून आसा. ह्या विशीं मुखल्या ब्रेस्तारा आमकां सडीत माहीत मेळटली. ऑगस्टची 15 तारीख मंगळार आंवकार मोरयेचें स्वर्गावरण हाचो दाबो आमी संभ्रमता. हो एक कायद्याचो दीस. त्या दीस सकाळींच्या 6 वरार आनी 7:30 वरार कोंकणीन हांगासर मिसां आसतली. दुसऱ्या मिसा उपरांत भारत आमच्या देशाचो सुटके संभ्रम आचरण बावटो उबारचे कार्यक्रम आसतले. ऑगस्टच्या 20 आनी 4 तारखेर ब्रेस्तारा दीस. वयलो ब्रेस्तार न्ही ताचे वयलो ब्रेस्तार परगवान वावुरकरच्या आमच्या भावंडा पासत समर्पिला. हरी एका मिसा आनी नव्याना वेळार तांचे पासत आमी मागतल्या. ही खबर परगवंतावन रजेर गांवाक आयिल्ल्या आमच्या भावंडांक तिळचुचें. 10:30 मिसा उपरांत एक विशेष सक्रामेंताचें आराधन तांचे एरेद्या पासत आमी भेटयतल्या. फाटल्या 7 वर्सां तावन आमी कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी परगडते आसा. हातून हरी एका दिसाची वाचपां किर्तनां सांताची जिणी नियाळ सकड नोवेना आनी चालती मागणी आटापल्यान. ह्या एका योजना मुखांतर दोळे दिसनासच्या आवय बापायच्या भुरग्यांक आमी शिकप दिते आसा. सुमार 100 अंध कुटुंबां ह्या योजनेंतून फायदो जोडते आसात. ह्या योजनाक आदार जावन हर एका वर्सा आमी बायबल डायरीचीं पानां स्पॉन्सर घेते आसा आनी ह्या दिशेन तुमी जायत्यांनी आमकां आदार दिल्लो आसा. आतां आमी येवच्या वर्साची डायरी तयार करते आसा. ह्या डायरीक पेज स्पॉन्सर दिवन तुमी बऱ्या योजनाक आमचे संगी हात मेळयचे म्हूण आमची विनंती.
तुमची नांवां आमी त्या त्या दिसाच्या पानार छापतां. जे कोण ही डायरी वापरतात ती तुमचे पासत मागतात, मात्र न्ही तुमी स्पॉन्सर केल्ले तितली डायरी आमी तुमच्या घरा पोस्टार धाडून दिता. कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडा भाशेन आमी ही छापता. ह्या भाशेन भायर येतना बागलासरशीं हातपत्रां दवरल्यान ती तुमी घेवची. तातूंत एक फॉर्म आसा, तें भरती करून आमच्या ऑफिसाक मुखल्या दिसांनी तुमी दिवयेत. ह्या दिशेन अंध कुटुंबाच्या जिणयेंत शिकपा उजवाड हाडूंक तुमी आमकां आदार दिवंक साध्य आसा. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी मोडया. प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा जेजू. तूं मनशांचो इस जावन जेलो, सतरच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. दागून कन वैजीक हेणे रान शिकयलो जेजू मिस्त्री म्हणा वाटलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळूक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आतां आमचे गरजो आनी इरादे सगळीं ते सवां जेजू बाळकाक भेटोवया. प्रत्येक जावन ICU तूं विशेष रितीन कश्टांच्या ह्या पिडेस्त भाव आनी भयणी पासून आमी मागया. पयलें आरुण पॉल डिसोजा तोकोट्टू आनी तशेंच ग्रेटा डिसोजा कुलशेकर हांकां जेजू बेगीनच बरी भलायकी दिवं दी म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाज्या पितरांक उदापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कोल्लो आसता. तुका तीन उलो मारतल्या सकलांक दायन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. तुजो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकिल्ली आमकां शिकां, तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, पूण वैतांतल्यान आमकां निवार. नमान बरे कृपेन उरले सुम तुजे संगाता आश्रया भितर तूं सुदेव आनी सदैवी पॉल जुगुसीचे जेजो. देवाचे मुरये देवाचे मय आमकां पोपयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनी देवाचो पुत मनीसलो आनी आमचे मुदेंची येलो, महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक असो आदी दिसता आनी सदां सरता. आनी देवाचो पुत मनीसलो आनी आमचे मुदेंची येलो, महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक असो आदी दिसता आनी सदां सरता. आनी देवाचो पुत मनीसलो आनी आमचे मुदेंची येलो, महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक असो आदी दिसता आनी सदां सरता. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल अनायक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल अनायक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल अनायक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. य जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचे एकवटी दीस घाल तुज्या पडून आमी मागता, तुजे इतले वाडी आमची मागणी स्विकारून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमक आनी उजळोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र संगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळकान येदोळ मनासर आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां ताणें ओतल्यांत. ह्या सर बेसांवां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. ये बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकूट आमी वर्णी केल्या, तूं समजताय आमी सोदी रस्त्यार सांबाळणार. आमची सगळीं पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाजी मरोवपाक तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारुनी. सर लोक तुज्या बाळपणां बांदिवन दी आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजो जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वादाक तकली बागावया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं
जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. Salores martir santa, bagi bon patrun bukta, naman tu kasaunata, ani seta servuta, rakno tuntu beliau daknya su, asrutu anak Vitvisu sewaktu Krista rayansu adar tu kecebon baudiansu salores martir santa bagi bon patrun bukta naman tu kasawatan ani sedang servota mogal putra suben angkar muria shirwadi amka